या करू तुमकां सगळ्यांनी मुखार आज जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती परत एकदा म्हादयचेर आसा, जो विषय गोंयांत सध्या तापलेलो आसा आनी जो विषय सध्या एकदम गरजेचो असो आसा. तुम्ही जाणा 2-3 दीस फाटीं गोंयचो चीफ मिनिस्टर आनी गोंयचे एक डेलिगेशन घेवन मिनिस्टरांचे डेलिगेशन घेवन दिल्ली गेले. दिल्ली थंय ते अमित शाक मेळ्ळे आनी आपले प्रपोजल तेंच्यान दिले. पूण हे प्रपोजल जेन्ना दिले आनी 15-20 मिनटां कितें तरी उलयले खंय ते येदे व्हडले आमचो जीवन मरणाचो प्रश्न आसा आनी थंय फक्त 15 मिनटां ते 20 मिनटां ते उलोवन गोंयान येता. म्हटल्यार गोंयच्या बीजेपी, गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक आनी गोंयच्या ह्या मिनिस्टरांक सेंट्रल बीजेपी नाल्यार अमित शाह आनी नरेंद्र मोदी हे कितलो व्हॅल्यू दिता हे कळटा, कितलो रिस्पेक्ट दिता तोय कळटा. काल पेपरार आमी वाचले की अमित शाहचे स्टेटमेंट आसा की गोंयचे लोक उठतले कितें, गोंयचे लोक प्रोटेस्ट करचे ना म्हणून तांकां टेन्शन ना, तेकाच लागून ते म्हादय आमची काडून कर्नाटकाक दिता असो डायरेक्ट एक स्टेटमेंट, एक इशारा दिल्लो आसलो. आता जेन्ना सरकार म्हणटा की डीपीआर फाटीं घेवपाक आमी तांकां सांगला, जाल्यार डीपीआर अजून पर्यंत काय फाटीं घेतलेलो ना आनी आमकां दिसना की तो फाटीं घेतलोय म्हणून. जर लोकांनी प्रेशर हाडूंक ना जाल्यार तो डीपीआर तसोच उरतलो अशें आमकां तरी दिसता. सो आमचे सिरियसनेस, गोंयकारांचे सिरियसनेस हे सेंट्रल बीजेपी पर्यंत पावपाक जाय, होम मिनिस्टरा पर्यंत पावपाक जाय, प्रायम मिनिस्टरा पर्यंत पावपाक जाय, तेंच्या सगळे मिनिस्टरा पर्यंत ते पावपाक जाय. हेकाच लागून ही एक लोक चळवळ रेव्होल्युशनरी गोवन्सान चालू केला. ते दीस जो आमी मुवमेंट लॉन्च केला, टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट, म्हादय खातीर गोंयकारांचो एकवट, हो ते दीस आझाद मैदानाचेर आमी लॉन्च केलो आनी आतां तो फुडें व्हरपाचो टायम येयल्लो आसा आनी आमी तो आतां फुडें व्हरपाक तयारी केल्ली आसा. आमचो प्लॅन चालू जाल्लो आसा. त्याच्याच बद्दल ब्रीफ करपाक लागून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला. आता आमी ते दीस सांगलेले की आमी प्रत्येक वाठारांत वयतले, आमच्या भुरग्यांक सिग्नेचर कॅम्पेन घेवन आमचो मॅनिफेस्टो एक्सप्लेन करपाक, म्हादय इश्यू कितें एक्सप्लेन करपाक आमची सिग्नेचर कॅम्पेन जातली ऑल ओव्हर गोवा. आनी तेची सुरवात आमी फाल्यांच्यान करता. आमच्या सगळ्या भुरग्यांकडे आयज सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्यांकडे आमचो मॅनिफेस्टोचो कॉपीज तांकां पावतले. तांकां सिग्नेचर कॅम्पेन करपाक स्टार्ट करपाक आमी लायतले. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार आमी आतां बारीक बारीक कॉर्नर मिटींग जे घेत आसा वाड्या वाड्याचेर, बारीक गांवांत आमी धाकटे धाकटे हाऊस मिटिंग्स घेता, कॉर्नर मिटींग, बारीक मिटिंग्स घेता, वॉर्ड मिटिंग्स घेता. सो तशीच एक कॉर्नर मिटींग आमी प्लॅन केल्ली आसा. फाल्यां आयतारा 15 तारखेर सांजचे 5:30 वरांचेर पिसुल्ल्या ह्या गांवांत, सत्तरीचो जो गांव आसा पिसुल्ल्या ह्या गांवांत मार्सोडो ग्राउंडाचेर आमी आमची एक कॉर्नर मिटींग दवरल्या. ही एक परतून एक अवेरनेस मिटींग आसतली, कित्याक सत्तरी हो जो गांव आसा तितून म्हादय बेजिने 100% पडटा. म्हटल्यार संपूर्ण सत्तरी हो जो तालुका आसा तो म्हादयच्या बेजिनान येता. जो ऑलमोस्ट फूल सत्तरी, एंटायर सत्तरी ही म्हादय सकयल येता. जर म्हादय नश्ट जाली, जर म्हादयचें उदक कमी जालें जाल्यार सत्तरीच्या लोकांक हेचो इफेक्ट डायरेक्टली पडटलो आनी सगळ्यांत चड पडटलो. सो त्या लोकां मेरेन पावपाक लागून आमी आतां लास्ट 2-3 दीस जाले आमी कंटिन्युअस 3-4 दीस आमी कंटिन्युअस बारीक बारीक मिटिंग्स घेता. गांवांत लोकांक सांगत आसा की आमचे मिटिंग्स जातले म्हणून. पूण काल सांजचेच आमकां रातचे ह्या मिटिंगेचे परमिशन मेळ्ळें. आमी मंगळारा मिटिंगेचे परमिशनाक एप्लाय केल्ले. सो तेच्या नंतर ग्राउंड मेळपाक आमकांय प्रॉब्लम जालो. आमकां ग्राउंड
लिवपाकूय प्रॉब्लेम जालो, खूप प्रेशर येतालो. जे कोण ग्राउंड लिवपाक सोदताले तांकां फायनली आमकां ग्राउंड मेळ्ळो. त्याच्या उपरांत आमी डेप्युटी कलेक्टरान आमी कमिशनाक घातले, सावंड कमिशनाक घातले, सावंड पोल्युशन बोर्डाचे मनीस येवन थंयसर सगळे डेसिबल बीन सगळे चेक करून गेले. आनी लास्ट रातचे आमच्या भुरग्याक कंटिन्युअस 2 ते 3 दीस कंटिन्युअस पोलीस डेप्युटी कलेक्टराकडे, पोलीस डिपार्टमेंटान, डीवायएसपी कडे हे सगळे फावटी मारून लास्टाक रातचे 6-6:30 आमकां काल परमिशन हातीन पडले. सो आमकां फक्त 1 दिसाचो टायम मेळटा ही मिटींग अरेंज करपाक. सो आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स इतल्याक लागून घेता की तुमकां पळोवपाक, तुमकां सांगपाक की आमचो जो टुगेदर फॉर मदर मुवमेंट आसा तो फुडें आमी व्हरपाक. आमची पयली कॉर्नर मिटींग ही पिसुल्ल्या ह्या गांवांत फाल्यां सांजचे 5:30 वरांचेर मार्सोडो ह्या ग्राउंडाचेर जाता. सो तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन ह्या मिटिंगेक हजर रावचे. म्हादय कितें, कळसा बंडुरा नाला प्रोजेक्ट कितें, आनी हो जर प्रोजेक्ट जालो आनी जर ह्या बीजेपीच्या सरकारान सेंट्रल हे ट्रिपल इंजिन जे आसा, गोंयान एक इंजिन, वयर एक इंजिन आनी कर्नाटका इंजिन, ह्या तिनाय इंजिनां मेळोन जर आमचे म्हादय जर दिली, कर्नाटकान जर येयली आनी उदक जर कमी जालें जाल्यार आमच्या लोकांचेर कितें परिणाम जातलो, एनवायरमेंटाचेर कितें परिणाम जातलो आनी आमच्या वायल्ड लायफाचेर कितें परिणाम जातलो हें सगळें सांगपाक फाल्यांची आमची मिटींग आसतली. तशेंच आमचो जो जाहीरनामो आसा टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाचो, जो आमचो मॅनिफेस्टो आमी तयार केल्लो, भितर उदकाचो वापर कसो आमी करपाचो, प्रत्येक आमचो व्हाळ आसा, प्रत्येक आमचे तळें आसा, प्रत्येक आमचो झरो आसा, प्रत्येक आमची बांय आसा, प्रत्येक आमची न्हंय आसा, ती कशी आमी राखपाक जाय, कशी वाटोवपाक जाय, वो उदक आमी कशें आमी प्रिजर्व करपाक जाय, वो उदक आमी कशें आमी सांबाळपाक जाय फुडल्या पिढयेक लागून, आमच्या फुडल्या जनरेशनाक लागून, हेचेर सगळ्याचेर आमी लोकांक ब्रीफ करतले, अवेरनेस क्रिएट करतले आनी तशीच ही सिग्नेचर कॅम्पेन जातली. सो फाल्यांच्या मिटिंगेक आमी आतां जशें तुमकां सांगलेलें की आमी डिफरंट एक्सपर्टांक, एक्टिविस्टांक, एनवायरमेंटलिस्टांक आमच्या ह्या टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान आमी जॉयन करून घेतले. तांकां रिक्वेस्ट करतले की तेंच्यांनी आपले जे स्टडी आसा नाजाल्यार आपली जी नॉलेज आसा ती लोकां फुड्यान तेंच्यान दवरची. जाल्यार फाल्यांच्या मिटिंगेक आमचो एक एक्सपर्ट स्पीकर आसा तो येतलो. तेचें नांव जावन आसा डॉक्टर नंदकुमार कामत. एका सगळे जाण गोंयान वळखता आसतले. एक गोंयचो सुपुत्र, एक गोंयचो नामांकीत एक सायंटिस्ट जेणे गोंयच्या प्रत्येक एस्पेक्टाचेर काम केल्लें आसा. गोंयची एक एनसायक्लोपिडिया अशें म्हटलें जाता तेका. गोंयच्या प्रत्येक गजालीचेर तेचे रिसर्च आसा, स्टडी आसा, नॉलेज आसा. सो फाल्यांच्या मिटिंगेक जो एक्सपर्ट आमचो स्पीकर आसतलो जेका आमी तेका रिक्वेस्ट केली की तुमी येवन सर तुमच्या म्हादय बद्दल तुमी उलोवचे, लोकांक तुमी अवेरनेस क्रिएट करचे. आता म्हादयचे आनी डॉक्टर नंदकुमार कामत हेंचे रिलेशन कितें हें सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. कित्याक तेची नॉलेज ह्या सब्जेक्टान कितें आसा आनी तेणें कितें काम केलां हें लोकांक कळपाक जाय. सो दॅट लोक तेका फाल्यां जेन्ना आयकपाक येतले तेन्ना लोकांनी हें तकलेन दवरपाक जाय की जो ते कितें उलयतलो तेच्या फाटल्यान रिसर्च आसा, स्टडी आसा आनी तेची नॉलेज आसा. पयलें म्हटल्यार डॉक्टर नंदकुमार कामत हो गोंयच्या न्हंयांचेर अभ्यास करपी, प्रत्येक न्हंयचेर अभ्यास करपी एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट म्हटल्यार जाता. म्हणजे गोंयची प्रत्येक जी न्हंय आसा, गोंयचे प्रत्येक जो वॉटर रिसोर्स बॉडी आसा तेचेर अभ्यास करून सायंटिफीक डेटा कलेक्ट करपी हो एक आमचो सायंटिस्ट आसा, एक गोंयचो पूत आसा. मागीर व्हेरी इम्पॉर्टंट जो गोंयान म्हादयक लागून जे पॅनल ऑफ एक्सपर्ट नेमलेले 1998-99 जे 98-99 जे पॅनल ऑफ एक्सपर्ट WRD नेमलेले, गोंय सरकारान नेमलेले, म्हादयचे उदक डायवर्ट करता हो जो विशय आसलो. सो तितून टॉप सायंटिस्ट आसले, व्हडले इंडियन नॅशनल लेवलाचे भितर इंजिनियर्स आसले आनी तेंचे मेळोन तेंच्यांनी एक पॅनल ऑफ एक्सपर्ट केल्ले. जी पॅनल ऑफ एक्सपर्टान ह्या म्हादय बेसिनाचेर डीप रिसर्च केल्लो, स्टडी केल्लो आनी तेंच्यांनी फायंडिंग्स काडून सरकारा कडेन दिले. ते एक्सपर्ट पॅनलाचो तो एक मेंबर जावन आसा डॉक्टर नंदकुमार कामत. हो म्हादयचे उदक यूज कशें करपाचें तेचो मास्टर प्लॅन कसो, म्हादयचे उदकाचो यूज आमी कसो करपाक शकता गोंयान, ह्याय पॅनल ऑफ एक्सपर्टाचो 1999-2000 हितून तो पॅनल ऑफ एक्सपर्टाच्या कमिटीन तो आसा. ही पॅनल ऑफ एक्सपर्ट जी कमिटी आसा ही अशी न्हू की 50 जाणांची ना 100 जाणांची आसता. हे 5 ते 10 मेंबरांची आसता आनी भितरलो तो एक मेंबर आसा. मागीर डॉक्टर नंदकुमार कामत मेंबर ऑफ पॅनल ऑफ एक्सपर्ट आसा जितून आमची जुवारी, गालजीबाग आनी तालपोना ह्या न्हंयांचो मास्टर प्लॅन तयार करपाक त्या पॅनल ऑफ एक्सपर्टानूय
तो मेंबर आसा. मागीर कन्व्हेनर फॉर गोवा रिव्हर कन्झर्वेशन नेटवर्क म्हणजे गोंयचे जे आमचे न्हंयो आसा तेंचे कन्झर्वेशन कशें करपाक जाय हेतूनय तो हेचो कन्व्हेनर आसा. मागीर व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हादय बचाव अभियान जे आसा तेचो व्हायस प्रेसिडेंट डॉक्टर नंदकुमार कामत आसलो. 2018 सालापर्यंत डॉक्टर नंदकुमार कामत म्हादय बचाव अभियानाचो व्हायस प्रेसिडेंट आसलो. आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार जे वेस्टर्न घाट्स आसा जितूंतल्यान म्हादय येता ते वेस्टर्न घाट्साचो एक पॅनल ऑफ एक्सपर्ट्स केल्ले सेंट्रल गव्हर्नमेंटान अंडर आमचो प्रोफेसर माधव गाडगीळ त्याच्या अंडर 2010 सगळे वेस्टर्न घाट स्टडी करपाक अभ्यास करपाक एक पॅनल ऑफ एक्सपर्ट केल्ले त्याचोय मेंबर नंदकुमार कामत सर आसा. सो हे सगळे जे पॅनल ऑफ एक्सपर्टाचो तो मेंबर जावन आसा हेचो मिनींग इतलोच की म्हादयचे बेजीन म्हादयचे प्रत्येक वाड त्यांनी स्वता भोंवल्लो आसा पळयल्लो आसा. वेस्टर्न घाट स्वता तो भोंवल्लो आसा आणि हेचेर सायंटिफीक डेटा म्हणजे उदक खंयच्यान व्हांवल्यार कितें जातलें बंद जालें कितें जातलें गोंय आमचे म्हादय वाटोवपाक आमची गोंयांत दवरपाक कितें कितें तेंच्यांनी सजेशन दिल्लें कितें कितें ते पॅनल ऑफ एक्सपर्टान सांगलेलें सरकाराक जे सरकारान केलां ना हे सगळें तुमकां त्या मिटिंगेक नंदकुमार कामत डॉक्टर नंदकुमार कामत हे ब्रीफ करतले. आणि ह्या मिटिंगेक आमचे लोकलूय भुरगे आसतले जेंच्या गांवांच्यानी म्हादय वयता जे ह्या म्हादयचे डिपेंड आसा ते उलयतले. सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की तुमी ह्या टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट जो आमचो आसा म्हादय खातीर गोंयकारांचो एकवट ह्या मिटिंगेक तुमी फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर पिसुल्या गांवांत मासोड ग्राउंडाचेर तुमी येवचे तेंको दिवचो आणि म्हादय वाटोवपाक आणि गोंयची प्रत्येक न्हंय वाटोवपाक गोंयचें उदक वाटोवपाक तुमी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचो हेल्प करचो. एनी क्वेश्चन? त्यांची मिटिंग सपोर्ट म्हटल्यार आमी काल जेन्ना तेंचे परमिशन रिवोक केले तेन्ना आमी कंडेम केला. आमी सीओ आमचे व्हिडिओजूय आउट जाला. आमी प्रेस रिलीजूय दिला की हे जे आसा डेमोक्रेसीन प्रत्येकाचो आवाज भायर काडपाक तेंका दिवपाक जाय. तो मागीर कोणूय आसूं तो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो आसूं खंयच्याय एनजीओचो आसूं खंयच्याय ग्रुपाचो आसूं प्रत्येकान आपलो आवाज काडपाक जाय. तेंच्याय मिटिंगेक आमी तेंका बेस्ट विशीस दिता की ही जागृताय ही कोणेय केले फाल्यां आमी करूना तेंच्यांनी करूं प्रत्येकानी म्हादयची जागृताय जावपाक जाय. प्रत्येकाच्या घरान म्हादय कितें म्हादय खंय वयता कितें जातलें हें सगळें पावपाक जाय आनी तेंच्यान ते बरे रितीन करचे. सो तेंकाय लागून आमचे तेंकां बेस्ट विशीस आसता. हांव वयचो ना आमी वयचे ना कित्याक आमचो जो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट आसा हो डिफरंट लेवलाचो आसा. तेका लागून आमी येदो व्हडलो हो जाहीरनामो तयार केल्लो आसा. ह्या जाहीरनाम्यान फक्त म्हादय पुरतीच न्हू तर गोंयचे प्रत्येक न्हंय प्रत्येक वॉटर बॉडी प्रत्येक रिसोर्स कसो वाटोवपाचो उदक कशें आमी ज्युडिशली यूज करपाचे प्रत्येक थेमाचो आमी कसो हिशोब दवरपाचो हेका लागून हो आमचो जाहीरनामो आसा. सो हो जो मुवमेंट आसा हो फक्त म्हादय डायवर्ट करता पुरती कळसा बंडोरा प्रोजेक्टा पुरती ना तर गोंयच्या उदकाच्या सेक्युरिटीक लागून आसा गोंयच्या फुडल्या भवितव्याक लागून आसा. सो आमचो एक डिफरंट प्लॅन आसा जो लोकां मेरेन आमी व्हरता जितून म्हाका दिसना ते कोण सहभागी आसतले कित्याक ह्या मास्टर प्लॅनाक तेंची एनओसी मेळटली कशी आमकां दिसना कित्याक तेंचे पॉलिटिकल पार्टीज आजुनूय कर्नाटकान म्हादयक लागून झगडत आसा आनी म्हादय कर्नाटकान दिवपाक जाय म्हणून झगडीत आसा. काल सुद्दां तेंचो सिद्धरामय्या आसा काँग्रेसचो एक्स चीफ मिनिस्टर तेणे बीजेपीक सांगला की गोंयच्या प्रेशराचेर येवन तेंच्यांनी म्हादय आडोवची न्हू आनी ती कर्नाटकाक दिवची म्हणून. सो आमकां दिसना की त्या पॉलिटिकल पार्टी वांगडा वचोन आमी खंय तरी वचोन थंयसर आमचो पर्पज सॉल्व जातलो म्हणून. पूण तेंच्यांनी आपले कितें आहा ते आपल्या लेवलाचेर करचे आमी आमच्या लेवलार करतले. आमचें काम लोकां मेरेन पावोवपाचें म्हादय कितें आहा ते आनी तेंचेंय काम तेंच आसतलें अशें आमकां तरी दिसता. पण climate agenda is made clear. Whichever political party is Karnataka and Kerala, we have to save our Goa. Yeah. So at the same time, then why when you are fighting for the same issue? ना आता एक आमी स्टेटमेंट आयकता की प्रत्येक फावटी कर्नाटकान सगळ्यो पार्टी युनायट जाला म्हणून. म्हाका दिसना कर्नाटकान सगळ्यो पार्टी युनायट जाला पूण प्रत्येक पार्टी आपल्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान एकूच मागता की म्हादय आमकां जाय म्हादय आमकां मेळची म्हणून. ती मागीर आम आदमी पार्टीचे कर्नाटकाचे स्पोक्स पर्सन नाजाल्यार तेंचे लिडर आहा ते म्हणटा की म्हादय कर्नाटकाक जाय. काँग्रेसचे म्हणटा बीजेपीचे म्हणटा. तशेंच हांगाय गोंयानूय सिमिलर आसा. गोंयान आमी म्हणटा म्हादय आमची आडोवपाक जाय फाल्यां काँग्रेसूय म्हणटा आसतली आपणाक आडोवपाक जाय प्रत्येक जाण आडयता. पूण ते फाल्यां काँग्रेस बीजेपी आनी आम आदमी पार्टी एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन उलयना. तशेंच हांगाय आमी उलोवचे ना जाल्यार ते बाकीचे येता जाल्यार आमकां खबर ना पूण आमी तरी वयचे ना. सो अशें एक पिक्चर क्रिएट केला की कर्नाटकान सगळे एकठांय जाल्यार एक
पब्लिकली फोटो दाखोवचो की प्रत्येक जण एका स्टेजीचेर रावले आनी तेंच्यांनी भाशणां दिल्या म्हणून. आयज म्हादय खातीर कॅम्पेन चल्ल्या. नॉर्थ कर्नाटकाची जी 90 सिटां आसा ती 90 सिटांचेर कब्जा करपाक ना, ती जिखपाक प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी म्हादयचो थंयसर यूज करीत आसा आनी आपल्या तरेन आपल्या लेवलाचेर आपल्या पॉलिटिकल पार्टीच्या मॅनिफेस्टोन ते ऍड करीत आसा. पण तुम्ही सगळ्या काय झगडाक लागले तर what is the signal? हांगा झगडपाचे हांगा गोंयकारांक तुम्ही फाल्यां सिग्नल केला? ना हांगा झगडपाचे अशें पळय म्हादय हो एकच विशय ना. गोंयांत जर एकठांय येवपाक जाय जाल्यार सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे आसा ते पर्सन ऑफ ओरिजीन बील, जेका आमी गोंयकार कोण ते आमी जे थारोवपाक सांगता. म्हाका त्या हेका लागून म्हाका दिसना आजून मेरेन खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन आमकां सांगला की आमी एकठांय येवया म्हणून. खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन सांगूंक ना की गोंयांक लागून गोंयकारांक लागून आमी युनिटी करया. Everything is important. It is not only Madai. Not at the moment. It is at the moment अशें कांय ना. गोंयांत प्रत्येक गजाल इम्पॉर्टंट. आयज आमची 2000-2500 वर्सां पूर्वीची जी खाजन लँड उरल्या तेका लागून रेव्होल्युशनरी गोन्स कंटिन्युअस झगडत आसा. त्या विशयाक लागून पण केन्ना कोणी सांगूंक ना की आमी एकठांय येवया म्हणून. गोंयांत स्क्रॅप यार्डांचेर इलिगल स्क्रॅप यार्डांचेर आरजी झगडत आसा. तेका लागून कोणें केन्ना सांगूंक ना की आमी एकठांय येवया म्हणून. गोंयच्या जे एक्झिस्टन्साचेर आयडेंटिटीचेर इलिगल मायग्रंट वोटिंग कार्ड इलिगल बस्तींचेर जे आमी उलयता त्या विशयाचेर आजून कोणें सांगूंक ना आमी एकठांय येवया म्हणून. सो आमकां तरी दिसना की बाकीचे गोंयचे इश्यू स्कीप करून फक्त पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून म्हादयचो यूज करचो आनी म्हादयक लागून युनायट जावचें आमकां तरी दिसना. आमचो एक हॉलिस्टीक अप्रोच आसा, आमचो एक लॉंग टर्म अप्रोच आसा, लॉंग टर्म प्लॅन आसा, तो आमी घेवन फुडें वयता. 16 तारखेक जी मिटींग आसा पळय 16 तारखेक जी मिटींग आसा पळय तितून सगळे एनजीओ सगळे पार्टी सगळे येवन युनायटेडली म्हादय वाचोवपाक सध्याची म्हादय जी तांकां डीपीआर दिल्या ती वाचोवपाक ती मिटींग दवरल्या तेंच्यांनी. तितून तूं सेपरेट आपल्याचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट करता हे कितपत तुका खरें सारकें दिसता? तूं खंय डिवायड एंड रूल पॉलिटिक्स जाता. अशें म्हणटा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां सपोर्टच करता म्हणून मेन हें आहा पळय मुवमेंट आहा पळय तो मुवमेंट सपोर्टच करता म्हणून तुमचेर एलिगेशन जालें. आमचेर हेच्याय पयलीं भरपूर एलिगेशन जाल्यार दॅट डजंट मीन की रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें रॉंग करता ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेंच्या वांगडा युनायट जावपाक जाय. आमचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट आसा हो लोकांक युनायट करपाचो आमचो प्लॅन आसा. हांगा पॉलिटिकल पार्टीज डिफरंट आयडियोलॉजीज वांगडा हाडपाचो आमचो प्लॅन ना. जेंची आयडियोलॉजी गोंयांत एक आसा, जेंची आयडियोलॉजी कर्नाटकान एक आसा, जेंची आयडियोलॉजी सेंटराक एक आसा, फाल्यां त्या लिडरांक वांगडा घेवन आमकां दिसना की हो मुवमेंट फुडें वचूंक शकता म्हणून. सो तेका लागून आमच्या मुवमेंटाची प्युरिटी दवरपाक लागून आमी आमचो टुगेदर फॉर मुवमेंट व्हरतले. आमी गांवागांवांत वयतले, आमी घराघरांत वयतले आनी जेन्ना आमी टुगेदर म्हणटा तेन्ना आमी लोकांक टुगेदर म्हणटा. आमी पॉलिटिकल पार्टींक एकठांय हाडपाचें आमी काम करिना. कित्याक हांगा पॉलिटिकल पार्टी येतले फाल्यां पॉलिटिकल पार्टी वयतले. गोंयच्या बाकीच्या विशयांचेर दुसरे पॉलिटिकल पार्टी केन्ना एकठांय येवंक ना. जेचेर गोंयचें अस्तित्व आसा, गोंयची आयडेंटिटी आसा, तो म्हाका तरी दिसना की फक्त एका विशयाचेर तितल्याच पुरती युनायट जावपाचें आनी बाकी गोंयकारांक सोडून काडपाचें हें जावपाक जाय. आयच्या डेटीन इम्पॉर्टंट इश्यू हो म्हादयचो मरे. तूं ते आपल्याचे सेपरेट घेवन येता कशें डिवायड करपाचें डिवायड करपाची गरज कांय ना. फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोवन जेन्ना एक मिटींग करता तेन्ना त्या मिटींगेक फाल्यां बीजेपीचे लोक येतले, काँग्रेसचे लोक येतले अशें हें ना. फाल्यां प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना आपले करता, फाल्यां जर एक एमएलए आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दवरता जाल्यार ते एमएलएचे लोक येतले. फाल्यां जेन्ना काँग्रेस दवरता तेन्ना काँग्रेसचे कार्यकर्ते थंयसर, काँग्रेसचे फॉलोअर्स, काँग्रेसचे वोटर, काँग्रेसचे सपोर्टर थंय येवपाक शकता. आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टीचे येतले. सो प्रत्येक जेन्ना करता तेन्ना म्हाका दिसता की प्रत्येकानी जर हांगा प्रत्येक जाण सगळे येवपाक शकता. पूण म्हणून ते सगळे जाण एकठांय येवन सगळ्यांनी युनायटेड एक क्राउड करपाक सोदता. तूं एकटोच आरजी सेपरेट करता. विशय म्हाका एकटो तूं सेपरेट कित्याक जाता ह्या विशयाचेर एकटोच विशयाचेर सेपरेट घेवपाक सोदता हें आमी तुमकां हेच्या पयलीं आझाद मैदानाचेर दाखयल्लें आसा, सांगलेलें आसा. जेन्ना हे पॉलिटिकल पार्टी गोंयांत काँग्रेस म्हणटा आपूण म्हादय वाटयतले, आम आदमी पार्टी म्हणटा आपूण म्हादय वाटयतले जाल्यार तेंचे पॉलिटिकल लिडर्स, नॅशनल पॉलिटिकल लिडर्स आयज म्हादयक लागून कर्नाटकान झगडटा. ते कर्नाटकाच्या सायडीन स्टेटमेंट दिता तर त्या पॉलिटिकल पार्ट्या वांगडा आमी फिजिकली स्टेजीर रावन कितें आमकां मेळटा? फक्त एक पिक्चर मेळटलो, फक्त एक फोटो मेळटलो की आमी युनायटेड आसा, बट दॅट इज नॉट द युनिटी. सर बट दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ गोवा तर आमी आमचे गोंयचे उलयता. गोंयचे उलयता. आतां कशें आसा एक जेन्ना करेक्ट एक पॉलिटिकल जेन्ना पार्टी आसा तेन्ना तेची आयडियोलॉजी आसा. आतां जेन्ना गोंयांत काँग्रेस जेन्ना इलेक्शन कंटेस्ट करता तेन्ना गोंयांत काय डिसायड जायना. हेच पयलीं तकलेन घाला.
ऑल पार्टी डेलिगेशन मिटींग आपली तेन्ना तुमचोच एमएलए वचून ताका परतो मेळ्ळो सगळ्यांनी बॉयकॉट केली हय मागीर ही बॉयकॉट आमी कित्याक करपाची जेन्ना एमएलए वचून ताका कित्याक मेळ्ळो आमी आमचे लेटर 12:30 सुमार आमी लेटर दिल्ले भितर आमी हाऊस कमिटी मागलेली आणि भितर आमी व्हाईट पेपर मागलेलो हे दोनूय आमी 12:30 सुमार आमी स्पिकराक दिल्ले लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमो तेकाय दिल्ले हे आमी सीएमाच्या ऑफिसान आमी इन्वॉल्वूय केल्ले ते आमची मेसेज त्याच्या मेरेन पावोवपाक जाय आसली आणि तेका लागून आमचो विरेश बोरकर गेल्लो आणि बाकीच्या एमएलएनी जेन्ना हे लेटर सायन केले तेंच्यांनी आपले निवेदन दिले जाल्यार ते निवेदन बेश्टेच कित्याक दिले ते निवेदन व्हरून मिटिंगेकूय दिवपाक जाताले अशें न्हू की तेंच्यांनी फिजिकली बॉयकॉट केला बट तेंचे डिमांड आपले डिमांड लेटरान मांडलेले आसा सो हितून काय सेन्स ना मनोज तुमकां दिसना आरजी हे विशयाचेर पॉलिटिक्स करून मतां घेवपाची वोट शेअर वाडोवपाक सोदता कशें वोट शेअर जर वाडोवपाचे आसले जाल्यार आमी टुगेदर फॉर महादेव मुवमेंट लॉन्च करचे नासले येदो व्हडलो मॅनिफेस्टो करचो नासलो अजून पर्यंत कोणेच येदो व्हडलो मॅनिफेस्टो ह्या मॅनिफेस्टोन एक तकलेन घाला की हो एक मास्टर प्लॅन एक विजन आसा दीस इज नॉट की फाल्यां असेंब्ली जाली 20 तारखे उपरांत आमी म्हादयक विचारतले ना 6 म्हयन्यान आमी म्हादयक विचारतले तो मॅनिफेस्टो ना हो एक हॉलिस्टीक लॉंग टर्म रिस्पॉन्सिबल गोंयकार क्रिएट करपाक रिस्पॉन्सिबल वॉटर युजर क्रिएट करपाक हो मॅनिफेस्टो आसा आणि हो तू मॅनिफेस्टो उलयता जेन्ना मॅनिफेस्टो उलयता तुका पयलीं सद्या तुका नंबर आसूंक जाय तुका असेंब्लीन सद्या नंबर ना तो मॅनिफेस्टो करून कितें घालता हो मॅनिफेस्टो लोकांकडे व्हरतात हे नंबर आणि कोणाय कडेन ना हे नंबर बीजेपी सोडून आनी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन ना आमच्या कडेन ना तो ना दुसऱ्याय पॉलिटिकल पार्टी कडेन ना पूण आमच्या कडेन आयज प्रत्येक गांवांत वचपाक प्रत्येक लोकांकडे वचपाक आमच्या कडेन बेज आसा हो मॅनिफेस्टोचेर तू बेस घेऊन गेलो सगळ्या लोकांक सांगले मागीर फुडें कितें सोल्युशन कितें सोल्युशन आता कितें आमी चिंतता की जन आंदोलन जावपाक जाय बरोबर लोकांक म्हादय कितें कळपाक जाय लोक रस्त्याचेर येवपाक जाय सो आमचो फर्स्ट काम आसतलें की प्रत्येक लोकां मेरेन पावोवपाक आयज 99% लोकांक खबर ना की म्हादय कितें कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट कितें हितून कितलें उदक डायवर्ट जाता कितलें उदक गोंयांत येतलें कितें सरकाराक पॅनल ऑफ एक्सपर्टान सांगलेलें जें आमच्या बीजेपी सरकारान करूंक ना फ्रॉम 1998 टू टील आयज म्हाजें 1998 टील डेट कितें जालां हें लोकांक खबरूच ना हेच आमी सगळे आतां उलयता तूं उलयता सोल्युशन कितें आहा तुकडे सोल्युशन माझ्याकडे सोल्युशन एक तुम्ही सगळे तुम्ही सगळे एकठांय मरे तुम्ही सगळे एकठांय जाय सोल्युशन काडपाक आमी बरोबर तुमच्या तेचेर पळय कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक आयडियोलॉजीज मॅच जावपाक जाय आमी हेच्याय पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेलें आसा की तुम्ही आरजीचो बॅनर घेऊन जाता आरजीचो बॅनर ना तो काँग्रेसीचो बॅनर ना सगळे इंडिव्हिज्युअल येता न्ही म्हादयचेर जे येता तो इंडिव्हिज्युअल येता न्हू सो पार्टी तुम्ही पार्टी करून अशें सेपरेट करता अशें दिसना आमकां सेपरेट करता अशें अजिबात दिसना कित्याक आमचो जो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट आसा टुगेदर फॉर म्हादय आरजी इट्स विथ अ प्लॅन इट्स विथ अ विजन म्हाका तुवें दाखोवचें आयज जर कोण प्रोटेस्ट करता आनी हें करता जाल्यार तेंच्या कडेन म्हादय खातीर हॉलिस्टीक अप्रोच आसा विजन आसा जाल्यार म्हाज्या कडेन म्हाका दाखोवचें म्हाकाय कळपाक जाय की तेंच्या कडेन आमकां एक लक्षात दवर पयलीं म्हटल्यार पॉलिटिकल पार्टीचो हांगा विशय फक्त म्हादय एकूच विशय ना आयज म्हादय लागूनच आमचें काम कितें आसा आजचें काम कितें करता की आमी अवेरनस क्रिएट करतले ते जन आंदोलन करपाक सोदता फाल्यां आमी आमच्या सायडीन करतले फाल्यां जर दिसलें फाल्यां तेंच्या कडल्यान जर लोक मूव जाता आमच्या कडल्यान लोक मूव जाता फाल्यां आमकां जर ते व्हडलें मुवमेंट करपाक जाय जाल्यार फाल्यां लोकांक घेवन आमी एकठांय येवपाक शकता बट अशें चिंतनाका की त्या पॉलिटिकल पार्टी वांगडा मेळोन आमी सगळे पॉलिटिकल पार्टी एकठांय येयले जे स्टेटमेंट येता हे स्टेटमेंटान आमी तरी भितर ना हें आमी क्लियर करपाक पॉलिटिकल पार्टीचे उलयत ना आतां फाल्यां जेन्ना थंय उलयतले जेन्ना ते प्लॅटफॉर्माचेर उलयतले तेन्ना प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर म्हणून उलयतलो प्रत्येक पॉलिटिकल आयज कितले ना म्हणून फाल्यां थंयसर कोणाक कोण ना कोण तरी आपूण पॉलिटिकल पार्टी म्हणून तेणी कॉल केलो तेन्ना तेणी सांगला पॉलिटिकल पार्टी आनी नो पॉलिटिक्स म्हणून पॉलिटिक्स कांय ना फकत म्हादयचेरूच उलोवपाचें म्हादयचेरूच उलयतलो पूण आयज जेन्ना आमी सांगता जेन्ना ते म्हणटात तेन्ना एकूच उतर येता की आमी सगळे पॉलिटिकल पार्टीज एकठांय येयला म्हणून
जेन्ना पॉलिटिकल पार्टीज एकठांय येयला म्हटल्यार तेंचे पॉलिटिकल लिडर्स एकठांय येयले आनी ते लिडर्सूच थंय उलयतले पूण तेंचे जे हे आसा सुप्रिमोज आसा ना तेंचे जे हेड्स आसा ते तेंचो स्टँड डिफरंट आसा न्हू. सो जेन्ना म्हाजे एक आयका जेन्ना जर वयल्यान तांकां ऑर्डर येयली हे पॉलिटिकल पार्टीज आयचे प्रोटेस्ट करतले नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी फाल्यां ते जर ऑर्डर येयली ते कितें करतले तेंच्यान तो स्टँड दिवपाक जाय न्हू आपलो. आयज फुडीं फाल्यां वोन सांगपाक जाय की बाबा आमचे नॅशनल हेच्या कडल्यान आमकां ग्रीन सिग्नल येयला की बाबा आमकां उदक एक गोंयांतूच उरपाक जाय कर्नाटका वचपाक जाय तेणे आपलो केला वयल्यान कर्नाटकाचे लिडर्स काँग्रेस कितें उलयता तेणे सांगला तेणे तो जाय ते सांगलो फाल्यां नॅशनल लिडर्स कितें म्हणटा नॅशनल लिडर्स कितें म्हणटा तूं फाल्यां एक सांग आता म्हाका सांग ही पार्टी काँग्रेस पार्टी नॅशनल पार्टी काय ना इश्यू म्हाका आमकां एकूच सांग लागता गोंयकारांचे प्रगोग लागून फाल्यां प्रगोग लागून सगळे गोंयकारांक येता फाल्यां समज येता तेन्ना तेणी पार्टी सोडून समज आमी गोंयांत लागून बरें म्हणल्यार हे सेम इश्यू न्हू. अजून पर्यंत खंयच्या इश्यूक लागून कोण एकटा येवंक ना न्हू. तूं स्क्रॅम जाणाय कितली इम्पॉर्टंट आसली ओवर कितलेच इम्पॉर्टंट आसा म्हादय कितलेच इम्पॉर्टंट आसा हांव त्या विशयाक लागून कोणेच युनिटी करता म्हणून समज तूं आतां तें मॅनिफेस्टो तें सगळें काडलें जाल्यार तें सगळो प्लॅन डिक्लेअर केलो ताका कितलीं वर्सां वयतलीं तेका कितली वर्सां वयतली अशें ना नाव आमी फुडें क्रिटिकल आहा सिच्युएशन आमी क्रिटिकल आहा म्हणून जाणां तेकाच लागून आमचो मास्टर प्लॅन फुडें व्हरपाचो आमचे विचार आसा आनी आमचो प्लॅन म्हणून म्हाका एकूच सांगूया तुम्ही आता आरजी म्हणून फक्त हे मुवमेंट फुडें व्हरतलो आरजीच व्हरतले काय तुम्ही एनजीओ बाकीचे कोण लायक मायंडेड आहा तांकां तुमी वांगडा घेता काय तुमी इंडिव्हिज्युअल वयता म्हणूनच आयच्या फाल्यांच्या मिटिंगेक जेन्ना स्पीकर आसा तो ह्या पॅनल ऑफ एक्सपर्टाचो एकटोच आसतलो काय सगळ्यांक कॉल करतात आमचे आतां डिफरंट कॉर्नर मिटिंग प्लॅन जाल्ले आसा आमची म्हापसा आसा आमची शिरोडा आसा म्हापसा आसा वाळपय आसा बिचोले आसा प्रत्येक मिटिंग आमी जे पण आसा आमी आरजीच आसतली काय बाकीचे एनजीओ लायक मायंडेड सगळे जितले लायक मायंडेड एनजीओज आसतले प्रत्येक एनजीओ तेंचो एक्सपर्ट आसतलो ते ह्या स्टेजीर येवन बरें म्हाका सांगपाचें कर्नाटकाचे गोंयांत रावता पळय तांकां तूं आपयता तुज्या स्टेजीर फाल्यां जर कर्नाटकाचे येवन जर आमच्या स्टेजीर जर ह्या TFMचेर जर उलोवपाक सोदता आनी तांकां ते जर डायरेक्ट कंडेम करता जाल्यार आमकां ते आमच्या स्टेजीर येवन उलयल्यार काय प्रॉब्लम ना कित्याक दीस इज टुगेदर फॉर महादय मुवमेंट आसा हो आरजीबीचो पर्सनल नाल्यार आरजीबी प्रोमोट करपाचो हे न्हू. पूण तेंचे जे एक्शन प्लॅन जेन्ना आमी तेंचे इंटरव्यूज आयकता तेन्ना सगळे डिप्लोमॅटीक आन्सर आसा कोणूच रस्त्यार बसपाक रेडी ना आमी बसतले फुडें कितें ते पळोवया ते सुप्रीम कोर्टान आसा आमी सीएमाक सांगतले असले पचके गजाली करता पळय ते पचके गजाली करपाक जायना. जर थंयसर ते बसी उजळोवंक शकता थंयसर जर ते रस्तो आडोवपाक शकता जाल्यार गोंयांतूय ते करपाक शकता कर्नाटका तेंच्यांनी करचें न्हू. तेंचे 5 लाख लोक आसा तेंचे 5 लाख युनायटेड लोक आसा म्हणटात आमी करतले आमच्या लेवलाचेर जेन्ना आमकां करपाक जाय तेन्ना तो फोर्स पयलीं म्हणल्यार लोकांक म्हादय कितें कळपाक जाय. आयज म्हाका एक सांग कितल्या लोकांक म्हादय कितें खबर आनी कितले लोक रस्त्याचेर येवपाक तयार आसा कितले लोक रस्त्याचेर येवपाक तयार आसा. आयज पणजे उदक नासतलें तालिगांव हांगा पणजेच्यान तालिगांवचे लोक कितल्या रस्त्यार येयला सो ते रस्त्यार येयले जाल्यार येवपाकूच जाय आनी तेकाच लागून आमी भोंवता न्हू आनी तेकाच लागून मुवमेंट आसा खंयची क्रांती जी आसा ना रेव्होल्युशन आसा ना खंयची चळवळ ही पयलीं लोकांक समजल्या शिवाय ती जावची ना. आयज लोकांक म्हादयचो इम्पॉर्टन्स लोकांक अर्द्यांक खबर ना की म्हादय ही मांडवी ज्या म्हादयक आमी सेक्रेट म्हणटा ज्या म्हादयची आमी पुजा करता आवय म्हणटा तितून कॅसिनो लागला तो प्रॉब्लेम ना. सो हे सगळे लोकांक समजोवपाक जाय हीच म्हादय ती अवेरनेस केन्ना करता बिफोर इलेक्शन आसता आनी कॅम्पेनींग करता करेक्ट बिफोर इलेक्शन आसता म्हणजे कॅम्पेन तुका टायम आसता सद्याक आमकडे म्हादयाच्या विशयार टायम आसा. म्हाका एक सांग आतां जर आमी उलो मारलो म्हाजें एकूच जाय तेंच्यांनी उलो मारलो आमी एक उलो 1.5 लाख ते 2 लाख लोक रस्त्यार येवपाक शकता येतले ना तूं म्हाका आन्सर येतले फाल्यां आमच्या मिटींग जर 3,000 लोक येता जाल्यार म्हाका दिसना की आमी आयज उलो मारलो 1.5 लाख आमची तितली तयारीच ना कोणाचीच अजून मेरेन कोणेच अजून घरान वचून म्हादय कितें गांवांत सांगूंक ना तेका लागून केन्नाच जावचें कोणूच सांगूंक शकना. आमी आमच्या मिटिंगेची स्ट्रेंथ पयली 3,000 लोक येयले आमकांय कितें वायट दिसलें की जो आमी स्ट्रेंथ जितलेले तशे लोक येवंक ना कित्याक हेचो एकूच कारण आसा की म्हादय कितें म्हादय गेल्यार कितें जातलें हें लोकांक अजून
खबर ना ते सांगपाक जाय हे इम्पॉर्टंट जावपाक जाय. टुगेदर फॉर म्हादई आसा पळय जी कॅम्पेन तुवें चालू केला तेज्या फाटीं कितें पॉलिटिकल मोटीव आसा कितें पॉलिटिकल आमचो प्रत्येक गजाल जी आमी करता त्याच्या फाटल्यान एक विजन आसा गोंयांक लागून जशें पोगो बील आसा, स्क्रॅप यार्ड आसा, इलिगल वोटिंग कार्ड आसा, तशेंच म्हादय आसा. हे सगळे गजाली हे गोंयच्या एक्झिस्टन्साचे गजाली आसा. हेतून पॉलिटिकल ना. जर पॉलिटिकल आसले जाल्यार ह्या मॅनिफेस्टोन आमी कॅसिनो घालचे नासले, ह्या हेतून आमी कन्झर्वेशन ऑफ वॉटर घालचे नासले, आमी दुसऱ्याच गजाली घालपाचे. हो मॅनिफेस्टो इतलो रिसर्च करून कित्याक केला? कित्याक हेच्या फाटल्यान एक मास्टर प्लॅन आसा. माझ्याचा विषय सगळ्यात मग जेता काय करतात तू म्हणता न्ही की त्यांनी घेवचे म्हणून तू कित्याक म्हादेचो फकत विषय घेवन पॉलिटिकल पार्टी वेगळी तू कित्याक वचना एका आमी रिजन सांगला न्हू. आमी रिजन मनोज हो इगो प्रॉब्लेम इगो प्रॉब्लेम इगोचो प्रश्न ना. हेच्या पयलीं टुगेदर अशी मुवमेंट जाल्ली आसा. ती मुवमेंट कितली सक्सेसफूल जाला, ती मुवमेंट खंयच्या लेवलार पावला हिस्ट्री इनिशिएटिव्ह सक्सेस करपाक शकता. फाल्यां जेन्ना आमी लायक मायंडेडूच ना, जेन्ना आमची आयडियोलॉजी मॅच जायना तेन्ना आमी म्हाका दिसना की आमी व्हरपाक शकता. म्हाका दिसना आय एम सॉरी. जेन्ना तुमी आरती स्टार्ट केल्ले दॅट वॉज अ ह्यूज सक्सेस. पूण असेंब्ली इलेक्शन जाल्यार तुमचे एकूच जिखले. मागीर कितें एक जिखलो तो कसो जिखलो, कितले पयशे मोडून जिखलो हे सगळ्यांक खबर आसा. जेन्ना एक म्हयन्यात एक पॉलिटिकल पार्टी जानेवारीक फॉर्म जाता, डिसेंबरान एंडान आनी ती एक सीट काडटा आनी 10% वोट काडटा. इट्स नॉट अ जोक पयले म्हटल्यार. सेकंड थिंग, आमी जेन्ना आरजी भितर आसा जाल्यार आमी आमचो इंडिपेंडंट स्टँड घेवन आसा. त्या स्टँडा फाटल्यान रिसर्च आसा, अभ्यास आसा, त्याच्या फाटल्यान लोक आसा. आमी कितें करता ते फक्त पॉलिटिक्साक लागून करिना, नाजाल्यार बेश्टे करिना. आयज हो मुवमेंट फाल्यां तेंची फाल्यां आमची मिटींग आसा पिसूरल्यान, ती कॉर्नर मिटींग आसा, ही मेगा मिटींग ना, तेंची मेगा मिटींग आसा. सो हेच्या वयल्यान फुडें जसो जसो टायम वतलो तसो तुमकांय कळटलें की बाबा कितें आसा, कोण लोक येता, कितें येता, कितले लोक येता. आमकांय पळोवपाक जाय की बाबा आमच्या सायडींतल्यान लोक कितले येता, आमी कितले अवेरनेस क्रिएट करपाक शकता. मनोज 10% उलयता. तूं जेन्ना एकलो वयता पळय तुका दिसना तो पर्संटेजान देंवपाची चड ह्या शक्यता आहा वाडपाची. हय, ते 10% आतां सध्या वोटिंगाचे आमी चिंतीत ना. आमचें काम आसा लोकां मदीं अवेरनेस क्रिएट करपाक आनी तें आमी करतले. तितलेंच आमचें काम आसा. आतां आमी थोड्या पंचायतीन ऑलरेडी लेटर सुद्दां केल्ली आसा की 26 जानेवारीची हे जातली ग्रामसभा जातली. ते हेतून आमचें प्रेझेंटेशन तेंच्यांनी दाखोवचें. म्हादय कितें हें सगळें तेंच्यांनी एक्सप्लेन करचें म्हणून. कित्याक जो मेरेन जनजागृती जावची ना, लोकांक म्हादय बी कळचे ना, लोक एक दीस मिटींग येतल्यान फाल्यां खुश जातले. हें जावपाक जायना. तो सिरियसनेस कळपाक तरी जाय लोकांक. ते सोल्युशन चिंता म्हाका सगळ्याक फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स. तुकडे कितें सोल्युशन आहा? अवेरनेस सोल्युशन. म्हाज्या कडेन एकूच सोल्युशन आसा, तें म्हटल्यार अवेरनेस. आनी काय ना. सो आमी खंय हाडायतलो मागीर? जेन्ना अवेरनेस जातले तेन्ना आयज लोक गोंय कित्याक बंद जावना? आयज म्हादय डीपीआर जालो जाल्यार कितले लोक रस्त्यार येयले? पणजे कित्याक चालू आसा? म्हापसा मार्केट कित्याक चालू आसा? लोकांक अवेरनेस ना, लोकांक खबरूच ना. तेच करता न्हू आमी तेच करता. तू टुगेदर फॉर म्हादय तुवें मिटींग घेतली न्हू, तेन्ना तुवें भाशण केलें. तेन्ना तूं सगळ्या ओपोजिशन पार्टीचेर तुवें एलिगेशन केलें. तुका दिसना की आता सध्याच्या टायमार म्हादईचो कितें इम्पॉर्टन्स आसा तो लोकांक सांगता? आमी म्हादयचो इम्पॉर्टन्स सांगना. तुमी 16 तारखेर ना, आमी 16 तारीख म्हादयचो इम्पॉर्टन्स सांगना. हेच्या पयलीं खंयच्या अजून मेरेन तुमी आतां इतले लोकांची दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे, दुसऱ्या एनजीओचे तुमी स्पीच ऐकले, प्रेस कॉन्फरन्स ऐकले, मिटींग्स ऐकले. इतल्या डिटेलान म्हादय कितें, खंयच्यान जाता, कितें जाता, कितलो तालुका कॉन्कर जाता, कितलो उदक खंयच्यान वयतलें, कितें वयतलें, केन्ना कितें जातलें, कोणें तरी एक्सप्लेन केला? अजून पर्यंत केला? इतलो रिसर्च खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन करून लोकां फुड्यान दवरला? म्हाका तरी दिसना. आमचो बेस जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन, जेन्ना आमी पॉलिटिकल पार्टी, आमचें काम आसलें अवेरनेस. आनी आमी अवेरनेसाचेर मतां घेतली नाल्यार अवेरनेसाचेर लोकांक जनजागृती केली. म्हणून आयज लोक ग्रामसभेक वयतात, म्हणून आयज लोक फोर्टनायट मिटिंगेक वयतात, म्हणून लोक आयज कंप्लेनी घालपाक लागता. हिल कटींग जाता, कोण शेतां पुरयता, इलिगल वोटिंग कार्डां करता. सो हें सगळें अवेरनेसान जालां. कित्याक लोकांक आपली पावर कळटा. सेम पावर आमकां लोकांक आतां दाखोवपाक जाय. युद्ध पातळीचेर आमी व्हरपाक तयार आसा. समजतो फाल्यां तितले जाण एकठांय जाले सगळे. आता आमकां म्हादयाचो विशय तो बेगीन बेगीन सुद्दां जालो. वॉट एवर इट एक सोल्युशन येयलें. समज सोल्युशन येयलें. वूड यू बी विथ देम? फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल सोल्युशन येयलें आनी आमकां समज कितें हेतून हें गावता निकाल मागीर फाल्यां जर सगळे गोंयचे लोक हांव म्हणटा परते लोक
जर लोक आख्खे गोंयकार प्रत्येक घरांतल्यान भायर सरता भितर ते पॉलिटिकल लिडरूय जर इन्क्लूड आसा तेंचा आमी तुमकां प्रॉमिस करता की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय त्या लोकां वांगडा आमी आसतले 100%. म्हादय खातीर आसता आनी हांव म्हादय खातीरूच करता आमकां कोण करीत ना आमी ओके. सुरेश